25th March 2025 Tuesday, आज सेकंड डे ऑफ द असेंब्ली सेशन. आज भितर सकाळसून हांवें सांगलेलें की आज पावर पॅक जावपाचें आहा, कित्याक तुमी चोयलें जाल्यार हो सरकार जावन कन्वर्जन सरकार. हांवें स्टार्ट कोतासून तसो हांवें सांगलेलें की हो कन्वर्जन सरकार 8 MLA तेम काँग्रेसाक कन्वर्ट केले. मागीर तेम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो आहा तो आतां एंटरटेनमेंट हॉल म्हणून कन्वर्ट केले. आता ते ओल्ड गोवा कन्वर्जन करपाक पावताय. सो हे सगळे सांगून हांव भितर सरलो आनी हेंय सांगिल्लें की आज थोड्या दिसांनी तुमी चोयतले की थोडे मिनिस्टर आहाय ते MLA म्हणून कन्वर्ट जातले आनी MLA आहाय ते मिनिस्टर म्हणून कन्वर्ट जातले. आनी ह्यो गजाल्यो सांगून हांव भितर सरलो. आनी आज फर्स्ट क्वेश्चन जेलिक्युलाचे आहले ते कंबायन मेळोना, पूण काजिनोचे उलोवपाक लागले तेन्ना आमी थोडे बहुत उलयले काजिनोचेर, कित्याक काजिनो कम्स विथ अ पॅकेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. Law and order situation gets created because of these casinos, and these casino revenues are very high. 1400 कितली कोट्यो काजिनो रेव्हेन्यू दिता. सो तितूंतले एक 10% देखून जर तरी चोरी जाली जाल्यार 140 crores जाता. म्हणजे आमी कोण शकता काजिनोचे जो GST आसता 28% GST ऑन द चिप, ते चिप घेताय. सो समज म्हयन्याक 1 crore चिप जर घेतलो जाल्यार 28 lakhs तुका GST मेळपाक जाय. सो दिस इज द रेव्हेन्यू. आणि हो रेव्हेन्यूचे ते मॅन्युप्युलेट करता, कित्याक ते फकत लायसन्स बी दिता. लायसन्स बी 4 crore फॉर 200 पॅसेंजर काजिनो आणि कॅपॅसिटी, आणि फॉर 200 एंड अबव जे आहा तांकां 8 crore. सो हेजे जायते लूप होल्स आहाय. आणि डायरेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम म्हणजे डायरेक्ट CCTV कॅमेरा लायव्ह ट्रॅकिंग जावपाक जाय. जर तर लायव्ह ट्रॅकिंग जालें चिप्स विकताय थिंगा जाल्यार गोंयचो रेव्हेन्यू वाडटलो. आणि हे रेव्हेन्यू वाडोवन हे करपाक जाय. आणि त्यो काजिनो म्हणटाय त्यो बंद जावपाक जाय. Because that area is not for casinos. Casinos needs to go somewhere else separately. A city inside disturbance, because casinos come with drugs, casinos come with prostitution. When a casino industry is there, it is surrounded by these demands. म्हणजे साइडीन जे आहा ते prostitution चलता, gambling चलता, drugs चलता. All this is part of the casino. And due to law and order situation, to चल पणजे is facing these major issues besides traffic and all. So हे जायते वस्तू आम उलोवपा आले ते थोडे बहुत आम मांडल्यो. पण तेच फाटल्यान ओल्ड गोवा जे चलता तेजे जायती चर्चा जाली, तेजे कॉलिंग अटेन्शन आले. ते कॉलिंग अटेन्शन आमी उलयले आनी वी मेड शुअर दॅट वी ऑनर्ड द गव्हर्नमेंटाक ऑनर केलो की हे ओल्ड गोवा ते रॉंग. कित्याक काल PCP मिनिस्टरान म्हणले की परमिशन आमकां कांय दिलें नाय. आज तीच परमिशन परत दाखयली. टुरिझम मिनिस्टरूय म्हणपाक लागला परमिशन आमकां कांय मागिल्लो ना. सो ह्यो सगळी परमिशन दाखयली तांकां. मागीर ते म्हणपाक लागले पळया आमी पळयतले. सो आमी सांगले तांकां अंडरग्राउंड कित्याक बांदपाक जायना ते जावं तूं कितेंय करूं यू कॅन नॉट बिल्ड एनीथिंग. एंड ऑल्सो नोबडी हॅज गिवन यू एनी ऑथॉरिटी. जरी तरी एक बरी सर्वे जाल्ली आनी ते सर्वेचे जरी तरी ते पयले सारके जाले जाल्यार ते कॅनॉन बॉल्स मेळटाले. सो दॅट मिन्स दे हॅव नॉट डन एनी सर्वे. EIA असेसमेंट रिपोर्ट ना तेजो परत करपाक जाय म्हणून डिमांड केले. रिसर्वे करपाक जाय कित्याक जायते चेंज जाला. हे जेन्ना डिसायड केल्लें तेमी प्रधान स्कीम जेन्ना डिसायड केली ती प्रधान स्कीम कित्याक आयिल्ली? एडॉप्ट अ हेरिटेज म्हणून पयली स्कीम आसली. एडॉप्ट द हेरिटेज म्हणून. एडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम भायर पडली, लोकांक मान्य करूंक ना. मागीर प्रधान स्कीम आली. आनी हे प्रधान स्किमीचेर कित्याक हाडली ती आज उलयले की ती बेसिकली सेंट्रल गव्हर्नमेंट पयशे घालून हाडली. ही न्हू हाडली एस्कॉन करपाक. आनी मागीर चर्चा जाली ती मॉल जाताय गायनाय. पूण फायनली द गव्हर्नमेंट हॅज एश्योर्ड दॅट टिल ESI कम्स अप विथ अ कॉन्क्रीट प्लॅन दे आर गोइंग टू स्टॉप. वी हॅव डिमांडेड दॅट TCP फॉरेस्ट ही जी परमिशन दिलो हांवें गव्हर्नमेंटाक ती रिवोक करची. हेजे ते उलोवप जालें. मागीर म्युझियमाचेर एक गायडलायन मारियो मिरांडा ते म्युझियम आहा ते बांदचें म्हणून देर इज ऑलरेडी गिवन कमिटमेंट टू फॉर्म अ कमिटी. तितून हांवें एड ऑन केलें की अलॉंग विथ द म्युझियम यू हॅव टू पुट अप अ ट्रेनिंग सेंटर, आर्ट ट्रेनिंग सेंटर. मारियो मिरांडा गेले जे आर्ट आहा ते भुरग्यां मत पावोवपाक आनी ती टॅलंट वाडोवपाक हांवें एड ऑन केलें. मागीर सप्लिमेंटरी डिमांडाचे थोडे डिमांड्स उलयला ज्यो फायल्यो. कित्याक PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेमी पयशे सप्लिमेंटरी ग्रांट्साक घेयले टील 31 मार्च. सो PWD वॉटर आमगे पायपलायन चेंज करपाच्यो ऑलमोस्ट 10 crores बजेटा आहले गेले ते बजेटाक ते पासूय जालो ना. सो त्यो फायल पास करपाक हांवें रिक्वेस्ट केली ताका. सो दॅट यू यूज दीस मनी. प्लस जायत्यो वस्तू आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतली आहल्यो. गव्हर्नर एड्रेसाचेर वी ट्राय टू एक्सपोज द गव्हर्नर्स एड्रेस बिकॉज गव्हर्नर एड्रेस इज मोर ऑफ द गव्हर्नमेंट टेलिंग द गव्हर्नर वॉट टू स्पीक. गव्हर्नर आलो तो तूं भायर हाडलो आनी भायर उलयलो तो तशें उलोवपाचो ना. कित्याक ताका खबर आहा तो कितें उलयता. इट इज बेसिकली तेका बरोवन दिला तो वाचना. कितलेशे आहा
आता आम्ही जेन्ना सेफ्टीचेर येयले वुमन सेफ्टीचे ते ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस उलयला सो दॅट वी वॉन्ट एक्शन टू बी टेकन देर हेज टू बी इन्व्हेस्टिगेशन जे विक्टीम मडगांव रेपा लागून जे विक्टिमाचे जे न्यूज जाल्लो आनी जे खबर जाली बंद जालें सगळें देर वेल बंद दॅट मिन्स कितें सो हेजे चौकशी दाट म्हणून डिमांड केलो बिकॉज द गव्हर्नर इज नॉट स्पोकन अबाउट रोड सेफ्टी जे जे डावनफॉल आहा द गव्हर्नर इज नॉट स्पोकन अबाउट एड्युकेशन सिस्टम गव्हर्नरान उलयलें ना भुरग्यां आतां तुमी जर 11 म्हयन्या गोरमेंट जर इस्कॉलान धाडली ते इस्कॉलान इन्फ्रास्ट्रक्चर सारका तो कोण सारको करपाचो तो दुसरी गजाल पूण सद्या तूं इम्प्लिमेंट करचे पयलीं तूं एक रिव्यू करपाक जाय आशिल्लो की सगळें सारकें भुरग्यांच्या रावं जातलें थिंगा सो जायत्यो वस्तू आमी गव्हर्नराक एड्रेसाचे आमी काडल्यो वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दॅट द गव्हर्नर इज नॉट स्पोकन दॅट बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नीड्स अ पुलीस स्टेशन नीड्स अ सब स्टेशन नीड्स अ फिशरमॅन मल्टी फॅसिलिटेशन सेंटर कित्याक आमगे थिंग फिशरीजा डिपार्टमेंटाक गेलो जमीन आहा थिंगे 4-5 हजारांक जमीन मारलो आमी ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट करून 2019 हांव प्रोजेक्ट हांवें रेडी केल्लो आनी आमी हँड ओव्हर केल्लो सो हे सगळें आयज डिस्कस जालें आनी वी एंडेड अप विथ दी गव्हर्नर्स स्पिचाचे जे एड्रेस आशिल्ले तेजे उलोवन मुखार आयज सोंपयलें